आजी मिगेले दृष्टुको 5 रुपये व्यार दिल्लो बदा म्हणल्यार 1,000चे 5 रुपये दिला आणि 500 हगोर दिता म्हणला कसं सामान दावक म्हण सांग हाण घालता महिनातले इद्राक आमगेल पुरा हे नी कोळची नाका दक्कसने लायक ರಂದಪ್ कोण वाडी 5 रुपये व्यारवे कसं गेलाजी त्या पुरा तुका हगूर सांगता आता महिनातले इद्रा हे नाका कसनेची तळटकी पळे दोन निमिष सांगता वाडकावे नाक म्हणता आमगेर महिनातक सल्ला उपकरी दाळीता ಏನು मला भारी प्रीती हां किर्ला नीली अस त्या घालनू हे सनापळ करता बरं रेडी केला हांवें तुम्ही उलयता आसती हांव ओगोगी रंदप कोण सोडता आनी तळची गिलची कसने नाका मिगेलंदा तो आजी भायर सरलो कांय संजवाळ सरी वत्तिकी कसंकी रब्बेश ना अप्रूपक माम आयला वत दिसता म्हण सांगतस तू पेटोचेरी आस की म्हणून तशी नाही रे विश्वनाथा ಹೊಟ್ಲ ವ್ಯಾರ್ನವೆ ಮಗೆಲಂದ ಜೋ ಕೊಣ್ಕಿ ಕಸಂಕಿ ಮಳ್ಳ ಕೊಣ್ಕಿ ಕಸನೆ ಬೇಬೆ ಕಸ್ನವೆ ತೀಣೆ ಕಸಂಕೀಚಿ ಸಾಕು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ಲ ಕೈಯಿಂದಕ್ಕೂ ಸುರೇಕಾಯವನು ಸುರೇಕಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿಯವನು विषय कसं की कळला तशी जाऊन वैकी नाही की म्हण पडोच आईला आमगेल घरचे खंयची विषय तुका मम्मा कळचे नज्ज कळवे आज्जनी अनम्मा उलयता उलयता कसने सांगच्या आसती वस वस कसने त्यांनी उलटा सीधा उरलेला रे तू समकोर का कोप्पून हक विश्वनाथा हा वैरे विश्वनाथ अन्नाक आणि अम्माक जिब्बेक लंगू लगामना कशी दायकी तशी उलयता ती मागिरी एक वचून अनेकदा आयत महिनातक हांगा विषय कसने कोळची नाका कळलवे त्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कसनी आलोचन कर नाका ती हांव वता मम्मालो टूच असता आज्जानी अनमन कसने उरलेल्या रे कौंट डायलाग दिता तमाश कोनू तांचे थंय दंपून सोडता अम्मा तू लायक रांदप कोरका मात्र मिगेल भावाक कसं निष्ठ म्हण म्हाका गोतना रे ताजे म्हणके हांव रांदप करता त्या तू केच्चन नाका वस वस इथे महिनातक मात्र कसने कळचन नज्ज त्या तू सांगका म्हूण ना गो म्हाका कळना तितलेचे विषय त्या नाही महिनातक हांगाच कसने विषय कोळ न्हू कसन किती पोळोचे दवो म्हूण आयला की होಯ್ಯ बा खंडित आहे पळोचक म्हणून आयला तो इतले वर्ष यानतील आता सडनली आयला म्हळ्यार रे एक फोन समेत कर नी ताणे वही गो म्हाका तेंचे अनमानू सीधा अंगडी लगायला नी हांव रांदपाक कसने तरकारी मेळटी की म्हणून इतल्यान पुरा पळयता आशिल्ले शब्द धरले म्हण पळयता हो हातान तू बरी चील दोरगेन राबला म्हाका फुल्ल आश्चर्य जाल्ले म्हाका पळयल कुडले ताका दोळे उदक आयिल्ले न्ही की अक्का कशी असतो व कसने विषय असले रे सांग म्हाका विषय दंपून दवरनाका म्हणून चढवणे रडलेल म्हणकी करतस ना रे मारया हांव आराम आस रे कसने दाय न्ही कोण कसन सांगले रे म्हणे रे ना तू पट्टी सांगतस तू बारी कष्टार आस म्हाका कशकी विषय कळले आयकल तक्षण हांव धांवन आयलो तुगेला कसं उरलोचे सुरवेर हांव बाबाजी लागोचून उरलो येता म्हणून पूर्ती सामान मिगेल हात दिल्लं न्ही अंगडी कड धावलो तेन्ना म्हाका मनायले कोणकी कसे की सांगला हाका चांग विषय दल्लरी कोणे कोणाक संगनात गो असल कसने विषय दल्लरी एकले तुकून एकले कन्नाक तोंडाक सुलभ हरवत्ता आता आमगेल वंदनान संगनीवे गडियार मैयल गर म्हणून सांगतसिलीन ती कडे पळयल्यार आमगेले घरची खबर म्हणून तशी घरच्यांक गोतसना दुसऱ्यांक कळत पळय हां होई म्हणटा आनी आमी चड उरलेल्या रे सूक्ष्म तागेल कन्ना गेल्यार कश्ट हांव रांदपानी रेडी करता आणि तुम्ही प्राराम नवे हा आम्ही प्राराम पुता तुमगेल घरान प्राराम नवे वय आमगे ती सगळे आरामार आसती आराम वे आमकां आराम म्हळ्यार कसं म्हणू गोतना केदने हे प्रपंचादकून विराम मेळटा की म्हूण राखतस ताजे नंतरच देवान आमकां आराम बरयला की म्हणून हे प्रपंच दुखून तुमकां विराम मेळका म्हणून देवान केदना अलाराम दवरला की ते अलाराम दण्ण जाल कुडले मिगेल कोडे दुखून ताकेक सलाम
पळ तुगेल बच्चो कशी उलयत पळय हा रक्ता गुण नवे हांव सुद्दां कीत पोवतो आनी पयरी तुमी सांगतासिलींत मू आमगेल वंशोधारक म्हणो म्हण मागीर तुमगेल गुणान म्हाका आयिल्ले पळ रे आमगेला आराम तुमगेल घरान तू अशी की तुगेल आनम्माक तुगेल बायल कितली चंद कोण पळोवन घेता तुगेल चेडूय तशीच बा हंगा इल्ता व्हडला हांव पळयला मो ಹೊಡ್ಡು म्हळ्यार कितले गौरव प्रीती हांवसून तांकां छान बुद्धी शिकयला आमगे ते पळय हे ना मने हांव समजलें नवे चेडवान समजशे हो अनम्मा तू ಅನ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ सांगतास की ಸುಗಂಧಕ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ವಂದನಕ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ की म्हणो हे विश्वनाथा तशें उरलो न्हय रे तूंची सांग मम्मा हांव जो समजले रे चेडू समजता ती म्हणो सांगिल ना वानमन म्हळ्यार री हजर तो कसं नाही ही समजले री हिगेल चेडू समजतात म्हण नवे आनी मागीर तुमगेल आरोग्यानी कशें आसा इतले वर्ष आरामार आशिल्लीं रे महिनाता आत्ता पळय तुगेला अक्कल निमिती एक दोन कष्ट नाही रे आमकां मिगेल अक्कन कसं केल तुमकां हा हा हांव सांगता पण मम्मा तुगेले हांकां दोगांकय बूच मेकळ्ळा बूच मेकळ्ळावे तशें म्हळ्यार कसन रे मिगेल अज्जानी आना म्हाका ओंकी उदकड सूर धरलेले ताका डॉक्टरान पथ्य जेवण सांगला अम्मा ते कोण दित नवे ताका हांकां अम्मल वयरी कोप कसकसंकी उलयता ती बदतला री मिगेल अन्नल आनी अम्मल वयरी हांकां दोगांक भारी मोगू तांतू अम्मू म्हळ्यार पळय जिवा गांटी आमी 2 दिवन एक हाडलेली म्हणचे कसं म्हण गोतस की तुका कसन रे तें आम्ही 2 दुवांक दिवन एक सुन्ने खाल्लेली म्हणून सगळं लगशी सांगचे सून म्हळासय तांकां भारी मोगो आतां पाप उंकून उंकून मागीर भायर कोण कोण तांकां एक तर सुस्त जाला पाप रक्ता बल उणी जाला नवे कसं की उलयता ती तूं कसं मात गांव घेनाक मम्मा मिगेला अम्मनी म्हळ्यार हांकां भारी प्रीती हो इवे बारीक खुशी दल माये देव तुमचांग करो तुम्ही मिगेलाक किती छंद कोण पळोवंक घेतात नवे ताजी पुण्य तुमगेल 2 चले चेडवांक मेळटा तांणी तांगेल बमनल घरान तूं अशीची सुकार आसता ती ते तशी नाही रे मैनाता ಅಯ್ಯೋ ನುತ್ತ ರಾಬನಮ್ಮ ತಂತ ಕಸನೆ ಮರ್ಯಾದ ವಚನ ಮಿಗೆಲೆ ಅನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಖರ್ಚು ಅಂದಪ್ಪ ಮಳ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪೈರಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೂಕಿ ಮಣ್ಣಿದलेली सांगला अम्मन तुम्ही कसं रंदप कोर नकती हांव करता म्हणून जाल्यार अम्मन इदेलेली नवे तशी जावन अम्मन उठोच भितरी रंदप कोण अम्माक सरप्रायज दिवका म्हणून दाळिताय आनी सीत आनी तेंडले तळसण मागीर आनी बिंसा उपकरी नवे नम्मा हा हा करेक्ट हें इतलें केल्लें मिगेला नमन पाप मस्त वर्ष नंतर रांदपाकुडा गेलेली खंय खंय कसन सामान आस म्हूण गोतना तिका पाप पुरा सोद्दून कोरनू केल्ली अम्मान उठोच भितर करका म्हणच्या गडबिडीन तूं सीत सम सिज्जिल ना दाळी सम कतकता येईल ना हज्जे प्रभावू हंक दोगांकय अशी त्यांची तुका सांगता सिलीन ती अनमा तूं सुस्त कोण घेनाका निद्दे अबा बाबा बाबा आमक उल्लो चक्क सोवणा मुरे खंय तुगेल अम्माल गुट्टू सांगतात म्हणवे गुट्टू वे कसन गुट्टू तुगेला अक्का अनमा सांगवे ए राब रे विश्वनाथा कसन विषय माये संगती अಯ್ಯೋ ते काय ना मम्मा मिगेलम्मा देवाल मंत्र सांगतशी ರಂದಪ್ಪನಿ करतसिली गोरवांक म्हणू कुळीत सिजेत आशिल्ले ते अनमन कळनशी कणकी खाल्ली खंय तितल्यांची तुका हांव उलोचे न्ही मिगेल उतरा वयरी नंबीक ना जाल्यार वंदनाक कापाय सिता वंदनाक कसन कित्ती म्हूण पुर्ती सांगतली आपूच सुचवे अनमा कसन रे आमकां भिवेत वे अಯ್ಯೋ हांव कसेलेक भिवोका आजा आत्ता वंदनाक फोन कोन आपय सिता
तू सांगनामा आप सुचवे नाक रे कसं रे नाका सोडी कसन देवान बरेला की त्यांची दत्ता महिनाता जेवणा रेडी दಲ್ಲ ಯಾರೆ